पळय दोळ्या पळया तेजे पळयला तुम्ही आता स्टॉल चलयता या स्टॉलाचेर हांवें अशें आयकलां कोण पेट्रोल फारयता कोण आनी पयशे घालता म्हणटा आनी घालिना. अरे तुम्ही त्यांच्या त्या बाबड्याच्या धाकटुल्या स्टॉलार वचून पेट्रोलाची बाटली फारयता कितें. आणि मेन सांगपाचें म्हटल्यार न्ही, हे आज तुमी चित्र हेणी आमकां ह्या घरान कित्याक हाडला, हेजें घर खंय आसा काय स्वताचें, तर आमचें स्वताचें घर ना, आमी रेंटाक रावता. तेन्ना हांवें चिंतलें की एक हांव धाकटेशी बेबी अडॉप्ट करतलें आनी हांव तेजे बरोबर म्हाजी लायफ घालयतलें. जर म्हाका विल पॉवर त्या चोडवाचो इतलो स्ट्रॉंग आसा ना म्हणटा ते. आपूण गिव अप करिना, आनीक 3 वर्सां वेस्ट जायना आमची, पण आपूण आनीक कितें ना कितें करतले. आतां अशेंच चिंतून तेज्या फॅमिलीन बीन सगळ्यांनी हेल्प करून धाकटुलो तेका स्टॉल घालून दिल्लो आसा. आनी त्या स्टॉलाचेर मागीर कितें कितें आसता गो तुमच्या? ते स्टॉलार सगळें एक्चुअली ग्रोसरी सामान आसता, म्हणजे शॅम्पू, कम्फर्ट, चॉकलेट्स, मागीर बिस्किट्स, मागीर व्हेजिटेबल्स, मेणवाती बी. पूण ते प्रॉब्लेम कितें जाता, तुम्ही ते पळयला न्ही तो स्टॉल, ते व्हेजिटेबल्स बी न्हू ते वत येयले जाल्यार व्हांवता, पावस येयलो जाल्यार ते सगळे भिजता आनी अशे सगळे प्रॉब्लेम जाता. आनी म्हणजे व्हेजिटेबल्स ते वचना न्ही, बेगीन वचना ते. आनी थंय फ्रीज बी तशें कांय ना न्ही. म्हाका एक सांग, हे स्टॉल घालून कितलो तेंप जालो? आतां फक्त 1 मंथ जाला ते. कितें आहा प्रोग्रेस अशें जाता दिसाक आमकां 800-900, पूण ते सगळे परत सामानाक वयता, जे जाले ते परत सामानाक गेले तशें जाता. आनी थंय कितें रेंट आसा दिवपाचें? हय रेंट आसा थंय, पूण तेजो अजून रेंटाचो म्हाजे कडेन हे जावंक ना, बंदोबस्त सांगना ना तो. म्हणजे तेणी म्हाका सांगला तुजे कडेन जाता तशें तूं दी, म्हणजे 1 म्हयन्यान ताका आतां दिवपाक जाय. आनी तो जो कोण आसा तो आय थिंक तो म्हाका वळखना, तेणी अजून म्हाका पळोवंक ना. म्हाजे कडल्यान तुका भयण कशी न्हू म्हाजी तूं म्हणून. थँक्यू. तूं मागीर ते रेंट तूं भर म्हाजे कडल्यान, आनी इन फ्युचर म्हाका जाता तितले हांव करतलो. कळ्ळें म्हाका, इन फ्युचर पासून म्हाका जाता तितले हांव करतलो. ओके, सद्या म्हाजे कडल्यान एक धाकटुली भेट तुका. थँक्यू सो मच. आनी मेन सांगपाचें म्हटल्यार न्ही, हे आज तुमी चित्र हेणी आमकां ह्या घरान कित्याक हाडला, हेजें घर खंय आसा काय स्वताचें, तर आमचें स्वताचें घर ना, आमी रेंटाक रावता. आनी तो रूम खूब धाकटो आसा, खूब म्हणजे खूब, म्हणून आमी तुमकां थंय व्हरूना, कारण थंय व्हिडिओ काडपाक मातसो खूब प्रॉब्लेम जातलो, म्हणून आमी तुमकां प्रॉब्लेम ना थंय, म्हणजे थंय तसो तुमकां व्यू मेळचो नासलो. जशें की थंय लायट पेटयलो ना, पूण फेस दिसपाक जाय न्ही व्ह्युअर्सांक. तुमकां नाका, पूण व्ह्युअर्सांक ते दिसपाक जाय न्ही कोण हांव ते. हे जे जर्नीन तुज्या आतां तूं हांव वायट धरनाका म्हणटा, म्हाका डिसेबिलिटीक आतां डिसेबिलिटीच म्हणटले ना, आनी कितें म्हणटा. ना पण म्हणपाक खंयच्या खंय दिसता न्हू. आतां कोण आतां समज कोणाक पांय ना तेका आमी थोटो काय म्हणू शकना, बरें दिसना, त्या फुडल्या मनशाकूय वायट दिसता न्हू. आतां कितें म्हणटा हांव तुका, आतां पळय दोळ्यांनी दिसना ल्हान आसतनासून अशें जाला केन्ना सिच्युएशन, केन्ना लोकांनी फकाडां मारल्या, बारां मारल्या, कुड्डे वयता पळय रे, कितें रे हांगाच जाला ते गोंयान. हांव भायर एकटे भोंवला, भायर अशें केन्नाच म्हाका लोक सगळे सपोर्टीव हात धरून क्रॉस पासून करता सारकें. सेम म्हाका टायरोनान सांगलेलें सेम. पूण हांगा लोक तशें करिना. हांगा हांव जेन्ना एकटे पुण्यासून जेन्ना हांगा गोंयान येता पळय न्हू, तेन्ना लोक अशा तरेन पळयता की अरे अरे म्हाका आनी आपल्याक ए तुका आनी भायर कित्याक धाडटात गो घरा कडल्यान, तुका दिसना तुवें घरात रावपाचें. हांवें ताका म्हटलें तूं मागीर म्हाका पयशे कमोवन दिता जाल्यार हांव रावता घरा. सिंपल. तो आनी म्हाज्या फुडें रावना, तो गेलो समजून. अशें पासून सिच्युएशन आसा. हांव तुका उलोवपाक आयकना, म्हाजे कडेन कोण बरें उलय जाल्यार हांव खूब बरें उलयता. म्हाका जर अशें कोणी अंडर एस्टिमेट केलें जाल्यार हांव मागीर ताका उगी रावना. हांव खरेंच ताका उगी रावना, ऑफकोर्स. कित्याक हांव ब्लायंड ही म्हाजी मिस्टेक न्हू, कळ्ळें. पूण हांव जर एक्सेप्ट करता तुमी कोण म्हाका म्हणपी. सामकें तशेंच आसता न्हू तें. आनी हांव सगळें करता. हांव कुकिंग करता, म्हाजे कडेन सगळे टॅलंट आसा. तर म्हाका कोणाची गरज कित्याक आसा, तुमची गरज ना न्ही म्हाका. तूं कुकिंगूय करता? वाव, केन्ना म्हाका दितलें? कितें करून दितलें म्हाका? तूं पयलीं सांग कितें दितलें म्हाका? तुमकां कितें आवडटा? तूं कितें दितलें म्हाका तें सांग. नॉन व्हेजिटेरियन म्हटलें जाल्यार तुमकां चिकन बिर्याणी करून दिवंक शकता. आवयस एक काम करता, एक दीस हांव चिकन बिर्याणी करपाकूच येता तुज्या वांगडा, दोगांय मेळोन करची मुगो. आतां दुसरी म्हणटा पळय तें, ह्या जे आतां तुका तुजें सिच्युएशन आसा, आतां तुका दोळ्यांनी दिसना, ओके, आनी तुका खबर आसा चेडवांची लायफ कशी आसता पळय, व्हेरी डिफिकल्ट. फुडें लग्न जावन दुसऱ्याच्या घरा वचूंक जाय, सांगता तुका. लग्न जावन दुसऱ्याच्या घरा वचूंक जाय, आवय बापूय, भयण भाव, वॉट एव्हर इट इज, कितलो दापयतले, कितले दीस पळयतले, सारकें न्हू. हाच्या बद्दल कितें चिंतलां तुवें? ते बद्दल म्हाजें कशें चिंतप आसा की हांव जन्मला फक्त सोशल वर्का खातीर. हांवें म्हाजे सगळे पर्सनल गोश्टी जे आसा ते कांय कारणान लागून हांवें सोडल्या.
सो हांव फक्त माझ्या स्टुडंट्सा खातीर जियेता, त्यांच्या खातीर हांव जगतलें. आनी जेन्ना हांव फायनान्शियली स्ट्रॉंग जातलें पळय न्हू, तेन्ना हांवें चिंतलें की एक हांव धाकटेशी बेबी अडॉप्ट करतलें आनी हांव तेजे बरोबर म्हाजी लायफ घालयतलें. जर ह्या लॉन म्हाका जर ते पॉसिबल केले जाल्यार, आनी जर ना करूं जाल्यार हांव अनाथ आश्रमांत वचून रावतलें त्या भुरग्यां बरोबर, तांकां शिकयतलें, तेंची लायफ सवरलें आनी हेच माझे फूल लायफ. अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चनाचो आन्सर दिलो पळय तेणी, चिंतूंक नासलें ते इतले बरें म्हणटले म्हणून. हॅट्स ऑफ. हॅट्स ऑफ. हांवें चिंतूंक नांव म्हणटलो आनी चिंतलेले आनी कितें उलयतले पळोवया, पण काहीच हे केलें तुवें म्हाजे सारकें. खरें टू गुड, टू गुड. आता हे जे जर्नीन आयच्या डेटीन 2025 सालान तूं आतां धाकटुले स्टॉल घालून आसा, तेतून तुका सगळ्यात चड हेल्प केलेलो आसा तुज्या चुलत भयणीन, तुज्या आईन, मम्मीन तुज्या. ओके. सो आता ते तुज्या चुलत भयणीक हांव फुड्यान हाडटा मगो कॅमेराचेर, ताका 2 वस्तू विचारता. ओके. सो आता पळोवंक शकता तुम्ही आमच्या फ्रेमीन आनी एक चेडूं येयल्लेलें आसा. तुजें नांव कितें बाय? पूजा साताड्डेकर. ओके. पूजा साताड्डेकर जावन आसा संगीताचे कजन भयण, सारकें न्हू? आनी मामाचे. ओके. आनी थ्रू आउट तेजे जर्नीन तुवें ताका खूब सपोर्ट केल्लो आसा म्हणून तेणी म्हाका पयलींच सांगलेलें आसा. ओके. तशेंच सनीनूय सांगलेलें आसा. ओके. आनी कशें दिसता तुका हे सिच्युएशनान तूं आतां फायट करता पळय, तूं आतां एवरीडे ताका पळयता, तेज्या वांगडा आसता, हेल्प करता, तशें न्हू की सोदीत आसना, पूण आसता, एवरीडे आसता. ओके. अशें तुजो पळोवंक वचत जाल्यार ह्या हेल्प करपाक जे तेज्या शॉपार, तेज्या स्टॉलाचेर तुजो पळोवंक वचत जाल्यार तुजो आनी तेज्या मम्मीचो एक 70% हें आसा, सारकें न्हू? सारकें उलयलो हांव? कितें म्हणूंक सोदता तूं हे तुज्या जर्नीन तुजें आतां कितें सांगूंक सोदता लोकांक तूं? हां सांग, कितें सांगूंक सोदता तूं आतां? ओके. सो म्हाका लोकांक कोण अशें दिसता पळय, आतां आमच्या सायडीचे घर सगळ्यांनी बरें बांदले, आमचे आहा आनी तेतून बी आमी खूश आसा, जे आसा आमी खूश आसा. आमकां लोकांचे नाका. आनी आतां पळय एका एकट्याक दवरूंक गेले न्हू जाल्यार अहें लोकांनी डायरेक्ट तांकां कितें घेता पळय ते सारके पयशे दिवंक जाय. ते आमचे एकदां तरी अशें जालें की हे एकटे आसले शॉपार आनी एक पेट्रोलाची बाटलीच ना गेली. मागीर हांव येवन विचारता जाल्यार कोणूच ना. ते गेले न्हू. इवन आमकां अशें बी जालां की 2दा गुगल पे पासून आमचे पयशे गेला. लोक अशें म्हणटा कितें घातल्या, तुका घातल्या पयशे घातल्या, टोपी घातली आनी आतां ताका बाबड्याक दोळ्यान दिसना म्हणून बाटली काडली. कोणाक खबर आनी कितें कितें काडला ते आमी थोडीच पळयला, तुवें थोडीच पळयला. तेन्नासून मागीर आतां आमी ताका थंयच रावन सपोर्ट करता. हांव आतां सकाळचे म्हाज्या कामाक वयता घराचे पळोवपा खातीर. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आतां म्हाका एक सांग, हे जे लोक आसा खबर आसा जे आतां पेट्रोलाच्यो बाटल्यो चोरता, कोण बिस्कीट चोरता, कोण चिप्स चोरता, वयर सरतलो संवसारान? आमी पळोवंक ना न्हू तेका, पूण वयले देवान पळयला. अरे 100 रुपयाची बाटली गेली, देव तुमकां खूब दितलो, हजारांनी दितलो. आतां ताका पळय कितलें बरें गिन्यान दिलां, तितली तुका बरी वील पावर दिला ताका भयणीक सांबाळपाची. कोणाक खबर देवान तुमचें बरें कितें 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 दवरलां पळय तें. आनी असले गाडवा न्हू तुमी, नालायक लोक तुमी. हे म्हाजे तर व्हिडियोज पळयता न्हू, अरे तुमी तेंच्या त्या बाबड्याच्या धाकटुल्या स्टॉलार वचून पेट्रोलाची बाटली फारयता. कितें कितें सामकेंच उडयला, वगडायला तुमी, सामकेंच वगडायला. अरे चोरयो करतात तुमी तेच्या बाबड्या गाड्या, तेच्या स्टॉलार कितें आसा? ते स्टॉलाचेर बाबड्या ते कितें 2 करोड जोडटा जाल्यार 2 बाटल्यो फारून व्हरतले. तेजे बाबड्याचे ते एक बाटली म्हणजे तेजो बाबा खंय तरी एक दिसाचें जेवण अन्न तेच्या पोटाच्या घरा कडेन. आनी तुमी कितें नाकाल्ले करता, चोरयो करता. आनी ह्या बाबड्याचे हेजेर स्टॉलाचेर, त्याच्या स्टॉलाचेर कितें आहा कितें बाबडे ते कितें कितें करून बारीक सारीक विकून आपणाचें पोट भरता. आनी तेजेरूय तुमी हात मारता, गुगल पे करूंक येता, केले करून गुगल पेची टोपी घालता. कितें करता नाका जाल्ले? ना तुमचे कडेन जाल्यार घरा बसा मरे. कित्याक तुमी हाय करता नाका जाल्ले? तेच्या स्टॉलार वयतात आनी ताका फटयतात, फटिंगपणां करतात तेज्या वांगडा. गुगल पेचे कितले केले तुमच्या वांगडा? अशें 2 फावटी जाले. गुगल पे केले हागो संगीता अशें करून टाक करून आवाज बी येयलो तेजो येता पळय न्हू तो येयलो, पूण म्हाका नोटिफिकेशनूच येवंक ना. आनी तो हांव ताका सांगपाक की म्हणजे नोटिफिकेशन येवंक ना म्हणून, जाल्यार तो नाच थंय. हांवें मुगो फाटी युट्यूबार एक व्हिडिओ पळयलेली, तितून तो कितें करता, एकलो गुगल पे करता मुगो, आवाज येता पूण पयशे वचना. तसले कसले तरी कितें तरी अशें एक नया स्कॅम येयला, आय डोंट नो, पूण ते खरी गजाल ती एक्चुअली. अशें आसा की आमच्या शॉपार चडशे पेट्रोल वयता.
पेट्रोल वयता आम्ही तेजेर चड फोकस केला आणि त्यांना बी 2 बाटल्यो टोटल आमच्यो 3 बाटल्यो आणि ते बी आमकां पेट्रोला वांगडा फ्रॉड जालो म्हणजे गुगल पे केला पण आमकां हे येवंक आणि तेच पैसे आम्ही परत पेट्रोल हाडटा आणि आमकां त्याचा काहीच फायदो मेळना खरें सांगपाचें म्हटलें. ऍक्च्युअली माझे अशें म्हणणें आसा की हे आतां म्हाका फुल टायम दिता न्ही आपलो हे यूथ आसा हेका की कसलेंय काम मेळटलें. हय ते बाबडे आपणाचें काम सोडून आपणाचें फ्युचर सोडून तुज्या वांगडा आसा. सो म्हाजें अशें म्हणणें की ते कितें करता पळय तेका तेजो इन्कम मेळपाक जाय म्हणून हांवें तेका कितें म्हटलां की हांव तुका न्हू म्हयन्याक 3000 हांव तुका दितलें तुका हांव फ्री टायम बसोवचें ना. तर व्हेरी गुड. आवयच पळय कितले तेजे थिंकिंग पळय कितले आणि हांव तेका दिताय खबर आसा कित्याक तेजी परिस्थिती ना न्हू तेकाय गरजेन कितले थिंकिंग पळय तेजे न्हू. अशें ना तेजे म्हाका जाय पयशे ना तशें ना सेल्फिशपणा ना. आपणाचे भयणीक पळय कशें राखता पळय. हा संगीता म्हाकाय 3000 दी हा कितें गो. सपोर्ट करपाक आनी बरें दिसतलें. व्हेरी गुड प्राऊड ऑफ यू बोथ. खरें बरें दिसता. आनी म्हाका एक सांग कितें नांव सांगलेलें तें तुजें. माझे पूजा सातार्डे. पूजा म्हाका एक सांग आतां हे जे तुवें केन्नाच पळोवंक नासलें शॉप स्टॉल चलयतले हे ते तुका काय खबर नासलें कोण टोपी घालतलो कोण फारोवणी करतलो हे तुका काय खबरूच नासलें. आतां हे पळोवन तुका कितें 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 म्हणूंक सोदता तूं. काय ना तेंका आनीक हे करूंक जाय म्हाका आमी आनीक सामान हाडून दवरता तेंचे आनीक जळयतली आमी कोण करता पळय ते सगळे मुद्दामूच करतात कळ्ळें. आणि आमची म्हणजे जाणा जाल्ले लोक अशें तेजें म्हणणें तेका असो डावट आसा की ते जाणा जाल्लेच कोण तरी करता मुद्दाम. पण आमी तांकां हे सांगपाक सोदता की आमी तुमचे बरोबर कम्पीट करपा खातीर शॉप घालुना. आमी शॉप घातला आमची कितें तरी बरें जावपा खातीर. कारण म्हाजी सर्जरी जाल्ली आसा आतां सध्या गॉल ब्लॅडराची तेका लागून म्हाका गॉल ब्लॅडराचें कितें जालें तुजें. ते आतां तितून स्टोन जाल्लो म्हाका आणि न्हू सूज येयली ते पिशवेक तेका लागून ती काडची पडली आनी ते प्रायवेट हितून काडला हांवें. थंय म्हाजे 50,000 गेल्ले म्हाज्या भावा भयणींचे तेंचे कामा कश्टाचे सनीचे आनी म्हाजी भयण स्नेहा आनी समीर हे तिगांचे. ओके म्हाका ते परत करूंकूच जाय भले ते नाका म्हणटा. आतां आमचे व्ह्युअर्सांक तुजे दोळे दाखयता नाल्यार लोकांचे तुमकां खबर आसा न्हू उलोवप दिसता बरें. हय पळय दोळे पळया तेजे पळयला शी इज टोटली ब्लायंड. आणि गजाननाक आमच्या वळखता न्हू गो तो. हय गजानन बीन आमचे आहा कॉन्टॅक्टान. दे आर व्हेरी प्राऊड. पळय तुमकां खरें सांगता हांवें जितले डिजेबिलिटी म्हाका म्हणपाक बरें दिसना कितें म्हणटालें माफ करा पण म्हाका न्ही कितें म्हणटा स्पेशल चायल्ड म्हणया चला हे स्पेशल चायल्ड जे म्हाज्या लायफान इतले येयल्लेले आसा म्हाजी लायफ चेंज जाली. म्हाजो पळोवपाचो नजरिया चेंज जालो यु नो. हांव पळयतालो हांव म्हणटालो कितें देवान आमकां इतलोय वयर काडूंक ना यु नो. आनी हेंकां पळयलें न्हू काय अशें दिसता अरे हेका कांयच फरक पडना दिसना कांयच फरक पडना हे म्हणटा ते म्हाका उदो सांगता म्हाका हे हट गाडी म्हणटा आपूण वयता शिश्याकात बस धरून शिश्याकात भोंवन येता म्हणटा. हे आयकोन इतलें बरें दिसता की आमी जे कंप्लेंट करता घरा कडेन खबर आहा हे डॅडी अशें म्हाका दिवकूच ना मरे म्हाका मम्मी दिवकूच ना. आनी हेंका पळयलें काय इतलें बरें दिसता की 21 वर्साचें चेडूं इतलें स्ट्रगलींग आनी हे पळय बाय आमचें इतलें स्ट्रगलींग सारकें न्हू कितें म्हणटा तें खूब बरें दिसता म्हाका खूब बरें दिसता. संगीता म्हाका एक सांग आतां तूं हे जे तुजे स्टॉल चलयता ह्या स्टॉलाचेर तुजो फुडलो फोकस कितें आसतलो. ऍक्च्युली न्हू म्हाका तसो जर इन्कम जालो न्हू बऱ्यापैकी जाल्यार म्हाजी धाकटी स्वप्नां आसा. एक तर जेंच्यांनी म्हाज्या सर्जरीक म्हाका हेल्प केला पळय म्हाज्या भावा भयणीन तांकां ते म्हाका रिटर्न करपाक जाय. कारण तेंच्यांनी तेंचे ते म्हणजे म्हाज्या भावानी भयण आनी सनी सगळीं मेळोन न्हू एक आमच्या खातीर आमकां घर ना न्ही तुमकां हांवें सांगलां तशें ती जागो घेवपाक तेंच्यांनी ते पयशे एकठांय केल्ले कळ्ळें. ते तेंच्यांनी म्हाज्या सर्जरीक घातले कांयच चिंती नासतना. सो म्हाका तेंकां ते परत करपाक जाय फर्स्ट. सो स्वीट. सेकंड थिंग हे जे कितें आसा पळय ते हेका म्हाका रिटर्न दिवपाक जाय. आनी म्हाजी मम्मी जेणे म्हाका खूब कितें केलें तिका न्ही भांगराची कांकणां खूब आवडटा म्हाज्या मम्मीक पूण तिच्या आतां हातीन ना पूण ती म्हाका तिका करून दिवपाक जाय. देवाच्या कृपेन न्हू तुज्या मम्मीच्या हातीक भांगराची कांकणां बेगीन येवं अशें मागता आनी तुका देवान बरी भलायकी दिल्या पुरो. तशेंच तुज्या भयणीक तेकाय बरी भलायकी दिल्या पुरो देवान. सारकें न्हू इतलें तुका पावता तें खूब पावता सारकें न्हू. संगीतान आनी हांवें कितें तरी डिसायड केला. संगीता कितें डिसायड केला सांग गो. तुमच्या चॅनलाचेर एपिसोड्स घालपाचे माझे ओके जेणे करून सगळे इन्स्पायर जातली. आणि आमच्या अवी सराचे चॅनल अजूनही तुम्ही सर म्हणू नाका तूं म्हाका लायक शेअर कितें करूना बी जाल्यार मातशें करा ते. आनी मातशें कमेंट बी करा. इतले बरे व्हिडिओज असतात कमेंट काय नसतात. हा पळय पयला कितें म्हणटा ते कमेंट झिरो आसता आनी कमेंट आहा जाल्यार कहे कसले आसता नाकाल्ले नालायक कमेंट आसता. त्या लोकांक हांव सांगपाक सोदता की बाबा तेंची मेहनत पळया तो कसो उलयता ते कशें उलयता ते पळोवच्या पेक्षा तुम्ही तेची मेहनत पळया.
त्यांचो ब्लॉग पळया, ते कितले त्रास काढून करतात ते पळय सारखे. जाल्यार तेंका कितें तरी बरें मेळटलें न्ही. सारखे. नाजाल्यार अरे ते अंकिता ते अशें उलयतात, तो असो उलयता. अरे पण तो उलयता म्हणजे कितें, तो व्हिडिओ काडटा कसो, तुम्ही त्याच्या वांगडा वचना न्ही व्हिडिओ काडपाक. सामके. ताका कमेंटूय बरो करपाक जायना न्ही, जाल्यार वायटूय करनाका. सारखे. आता आम्ही असा बरेचशे व्हिडिओ पळयल्या तितून हांवें अशें एकतर नाका जाल्ले कमेंट पळयले नाल्यार 0 कमेंट पळयल्या. हय मुगो मागीर पळयात कशे लोक ते. आनी आयज आमी आसा सदीगेर आनी सदीच्या घरा भायर बसून आमी आतां व्लॉग करता. ओके, सो बरें दिसलें मेळोन म्हाका संगीताक एक नयें कितें तरी शिकप मेळ्ळें. चिंतलेलें हांवें कालूच चिंतलेलें की आयज हांव संगीता कडेन वयतलो आनी हांव खरेंच पावलो हांगासर. कितें तरी नयें शिकलें, खरेंच बरें दिसता यू नो की आमचे कडेन आसतना आमी कांय करूं शकना आनी कोणा कडेन नासतना ती बाबडे चिंतता काश म्हाजे कडेन आसचें आनी काश आपूण हें शिकोंक पावचें, जावं हें बरोवपाक पावचें, जावं हें पळोवपाक पावचें. आमी तेजो दोळ्यांचो उपयोग यू नो बरे भाशेन करिनात आनी जे मनशाक दोळे ना तेज्या लायफान कितें जाता तें तुमी आयच्या व्लॉगान पळयलेलें आसा. काकी, आतां तूं संगीताची मम्मी सारकें मगे, कितें म्हणूंक सोदताय तूं तेजें स्ट्रगलिंग लायफ तुवें ल्हानाकसून तेका व्हडलो केलो, कितें म्हणूंक सोदता हेच्या बद्दल? मातशें व्हडली उलय, व्हडल्यान उलय. सगळे एकटे भोंवताचे पळय. आसामाक गेले, मनाली गेले, छत्तीसगड गेले, एकटे ट्रॅव्हल केले सगळे विमानांनी येतून सगळे. म्हाकाय बी व्हेले, वाव वाव म्हाकाय सगळे दाखयले. पळय पळयल्या मुगो काय बरी आवय कितली प्राऊड फील जाता पळय. म्हाका आसाम दाखयले, छत्तीसगड दाखयले, म्हाका सगळे गांव दाखयले. हांव इथे पावचे नासले पण म्हाका तेणी हे केले दाखोवन विमानान भोंवयले. कोण भोंवतो लागलो. सारखे सारखे सारखे. आपणाच्या चोडवान आपणाचे सगळे हे केले न्ही गे. खूप 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 त्याचे खूप हे म्हणजे कितें खोशी खूप केले. कितें करतले बरें करतले. आनी आतां तुमी आतां स्टॉल चलयता, ह्या स्टॉलाचेर हांवें अशें आयकलां कोण पेट्रोल फारयता, कोण आनी पयशे घालता म्हणटा आनी घालिना. गुगल पे पेट्रोलाचे तेजे हे जाले, हे करूंकूच ना. घातले म्हटले खंय आनी हांव नासले तेन्ना, हांव घरा गेलो. अशें घातले मोबायलाचे गुगल पे म्हणून केले आनी जावंकूच. अरे देवा म्हाज्या. 3 बाटल्यांचे पेट्रोल आनी एक कोणी ते बसलेले हांगा, एक बाटली उखलली. म्हणजे हांव ते देवळान गेले पांया पडून. जनता गणपती हाडलो तुमचो सार्वजनीक, हांव थंय गेलो. ओके ओके. तेका बसयले अशें करता. ह्या फावटी तुमचे पळय, ह्या फावटी मगे तुमचे शॉपाचे जे रेंट आसा खबर आसा ते म्हाजे कडल्यान हांवें तुमकां दिल्लेले आसा. ओके, ह्या फावटी तुका टेन्शन ना. तेच पयशे जे तुवें रेंटाक काडून दवरलेले पळय त्या पयशांनी म्हाज्या हिसपान तुवें तुज्या स्टॉलाचेर सामान आनीक हाडचें आनी थोडे भरचे. ओके, कित्याक हांवें आयकलां की तुमचे भाजयो, तुमचे व्हेजिटेबल सगळे पिड्यार जाता वता खातीर. ओके, पण आमी नेचराक आमी कांय म्हणूय शकना. सारकें न्हू, जे जाता बऱ्याक वायटाक जाता, कित्याक तरी जाता. पावसान पुसले आनी आतां वतान करपाक सारकें. सो हांव तुमकां वयच्या पयलीं म्हणूंक सोदता मगे ऑल द बेस्ट इन लायफ. आनी तुज्या वांगडा हांव स्पेशली एक व्हिडिओ करूंक येतलो. सद्या हांगासर गाडयांचो इतलो आवाज येता की तेतून बरें कितें उलोवंक मेळना आनी तुमचे जे उलोवप आसा पळय ते 4 चौकां मदीं पावचें ना म्हणून आमी गेल्लेली घरा कडेन. ओके, सो हांव येतलो थोड्या दिसांनी. बरें करून रावा तुमी आनी हांव जाता तितले म्हाजे कडल्यान प्रयत्न करतलो. तशेंच तुमी ताका हेल्प करा, सपोर्ट करा. ओके, चला. देव बरें करूं बाबा, देव बरें करूं. चल गो संगीता, थँक्यू व्हेरी मच. चल गो. तू बेगीन बरो जातलो आता, बेगीन जातलो. बरो जातलो बेगीन. आशीर्वाद खूप आशीर्वाद. थँक्यू शाण्या, थँक्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक सोदता. कालचो संगीताचो व्लॉग तुमी पळयला, तेची स्ट्रगलिंग स्टोरी तुमी पळयलेली आसा आनी आयज तसोच तुमकां एज अ पार्ट 2 घातलेलो आसा हांवें. सगळें सारकें आसा पण यू नो एके वाटेन वायट दिसता की त्या बाबडे खंय तरी कितें करूंक सोदता आनी थंयसरूय ताका अडचण कशे लोक येता. स्पेसिफीक हांव लोकांची नांव सांगूं शकना, बट तेजे स्टॉल बाबडे धाकटू उरले स्टॉल तुमकां सांगूं शकना. येतात जे डोर आसता जाणा, एंट्री करपाचे डोर आसता पळय, त्या डोराच्या सायडीचेच अशे शॉप. ओके, आनी धाकटू उरले आनी तितून कांय सामान ना. चिप्स आसा, शॅम्पू पॅकेट्स, बिस्कीट आनी पेट्रोल आनी कांय ना. अशे ग्रोसरीज कितें जाय जाल्यार ते ना तेजे शॉपार. व्हेरी लेस म्हणजे कांयच ना. ओके, चिप्स काय सगळीच जाणां येवन खायना, बिस्किटी म्हणून सगळे लोक काय येवन खायना. ओके, ग्रोसरीज शॉपार आनी खूब सारे वस्तू आसता जे लोक घेवंक सोदता पण ते तेंचे कडेन ना. आनी असल्या
हार्ड वर्किंग गरीबांक लोक लुटता गुगल पे करता म्हणून सांगता आनी करिनान आनी सायडीकसून चुपचाप येता तेका दिसना न्हू बाबड्याक काडले 2 बाटल्यो हेल्यो. प्लीज करूं नाका. खूब वायट दिसता आयकपाक आनी पळोवपाकूय हे असले सिच्युएशन. तुम्ही हे करता न्हू फाल्यां तुमकां खंय तरी तुम्ही तेजे 100 रुपयाचे खातले न्हू तुमकां फ्युचरान लाखांनी लुकसाण जातलो. तुमकां खरें सांगता देव वरसून पळयता आनी तुमी कोणाचे बरें करता न्हू जाल्यार देव तुमकां डेफिनेटली खूब दितलो. पण अशें न्हू कोणाचें वायट करून न्हू. ओके, चुकी मिस्टेकी सगळ्यांनी केल्ल्यो आसा आनी हांव हात जोडून रिक्वेस्ट करता कोणाकूय कोणी हें केला जाल्यार तेंच्यांनी वयचे थंय चुपचाप त्याच्या टेबलाचेर त्या वस्तूची कितें तुमी हेला ते काडून थंय वस्तूचे पयशे थंय दवरचे आनी तेका कळनासतना सायडीक सरचो. ओके, हे हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता कित्याक तेजे 100 रुपया तेका खूब व्हडले बाबड्याक. त्याची घराची परिस्थिती हांवें पळयलेली आसा. तेका घर ना दार ना रावपाक, रुमांक रावता. हांव टायम मेळटा म्हाका केन्ना जाल्यार डेफिनेटली हांव तेंगेर वयतलो आनी तुमच्या मुखार तेजी घराची परिस्थिती दाखयतलो कशी कितें आसा ती. बट खूब वायट दिसलें म्हाका हें पळोवन. कोणी म्हाजे हे व्हिडियोज पळयता गोंयांतल्यान भायरसून खंयसरसूनय जळामळाक संवसारान सगळ्याक जाल्यार हांव तुमकां दोनी हात जोडून विनंती करता, रिक्वेस्ट करता की प्लीज तुम्ही फुडें सरा आनी संगीताक जाता तितली मदत करा. कोण लागीं रावता जाल्यार तेका पर्सनली वचून मेळा, तेजी लायफ कशी कितें आहा ती पळया आनी तुमी कितें हेल्प करूंक सोदता जाल्यार हेल्प करची तेंकां. आनी कितें म्हणूं म्हाका खरें वायट दिसता तेज्या वांगडा जें जालां तें पळोवन. हांव डेफिनेटली वयतलो वेरी सून. म्हाका जेन्ना टायम मेळटा तशें हांव तेका विजीट करतलो. कोणी परत एकदां तुमकां रिक्वेस्ट करता हो आयचो एपिसोड लास्ट संगीता बद्दल कित्याक हांवें 2 व्हिडियोनी तेजी फूल स्टोरी कवर अप केल्लेली आसा. कोणी फुडें सरून हेल्प करूंक सोदता प्लीज मोस्ट वेलकम. युअर लिटल हेल्प कॅन ब्रिंग अ लॉट ऑफ कितें म्हणटा ते हॅपी स्मायल. चोरयो कित्याक करतात रे बाबा त्याच्या गाडयाचेर स्टॉलाचेर. 100 रुपयाची वस्त तेका कितली व्हडली हांवें खूद म्हाज्या दोळ्यांनी पळयल्या. बरें दिसना. आनी तशेंच पंजाबाक फ्लड येयल्लो आसा तुमी पळयला. हांव मातसो लेट आसा तुमकां ही न्यूज दिवपाक बट फ्लड येयल्लेले आसा. खूब जाणांची घरां पिड्यार जाल्लेली आसा. लोक मेले आनी खूब कितें कितें आसा. जनावरां मेली. हांव खरेंच खरेंच मनांतल्यान बरें दिसना. वायट दिसता. म्हाजे पंजाबी खूब फ्रेंड आहा पंजाबाक. खूब जाणांनी म्हाका इमेजीस व्हिडियोज धाडलेले हांव ते घालिना हांगासर. तशेंच नेपालाक सगळ्यान व्हडलो कितें सांगू तुमकां स्ट्रायक कसो चालू आहा आनी झगड्यो जाल्लेल्यो आसा. खूब जाणांचे जीव गेल्लेले आसा. तोडफोड जाल्लेली आसा. खूब 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 सारखे तहेस नहेस जाल्लेले आसा. कोणी नेपालाक वचोंक सोदता आमचे गोंयसून भोंवपाक बीन जाल्यार प्लीज अवॉयड करचें. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट आनी सारकें वर्स्ट सिच्युएशन आसा थंय. हेंच म्हणूंक सोदतालो हांव. आनी परत एकदां कोणी संगीताक हेल्प करूंक सोदता जाल्यार मोस्ट वेलकम. आनी चॅनलाचेर तुमी नवे आसा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा. आनी हांव मेळटा तुमकां नवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडियो. टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय.